दीस मंगळार, एप्रिलाची 29 तारीख 2025. पहिले वाचप. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 4 वोळ 32 तावन 37 पर्यंत. भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेकाक वांटून घेताली. धर्मदूत व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. भुंयबाट आनी घरदार आशिल्लीं आपणाचें पुरा विकून मेळ्ळलो दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयां सरशीं दवरताली आनी धर्मदूत हर एकल्याक तांचे गरजे ते कित तो वांटताले. अशें जुजे नांवाचो सीप्र गांवचो एक लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हणजे भुजवण दितलो म्हणून धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिलें. ताणें आपलें शेत विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयां तळा दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 93, 1 AB, 1 CD तावन 2 आनी 5. श्लोक. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची आंग वस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. श्लोक. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें थेर केल्याय ती बिलकुल हालची ना. आरांबातावन तुजें सिंहासन घट्ट उबें आसा. सासणातावन तूं आसाय. श्लोक. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. तुजें उतर सर्वेस्परा केदींच हालाना, बदलाना. संसार सरासर तुज्या घरांत फांगतेली पवित्रय. श्लोक. सर्वेस्पोर राजा महिमेन तो नेसला. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. अशें ताका सतमानतल्या हर एकल्याक सासणीक जिणी मेळच्याक. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 3 वोळ 7b तावन 15 पर्यंत. जेजू निकोदेमा लागीं म्हळें, तुमी परत्यान जल्म जय म्हणून हांवें सांगलें म्हणून आजाप पावा नाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वाळटा, ताचो आवज तुका आयकता. तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें, हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली, इस्रायेलांत एक शिकणदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू. सतस हांव तुका सांगतां, जें कितें आमी जाणा आसाव तें आमी उलयतां आनी जें कितें आमी आयकलां त्या विशांतच आमी साक्ष दितां. तरी पूण आमी दितां ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमानिनात, तर सर्गीच्या संगती विशांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमानतल्यात? सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोयजेन अरण्यान सर्पाक उबारलो, तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतला हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ.
जेजू देवान धाडिल्लो शिकोणदार म्हणून मानून घेवन जेजूक आयकूंक जेजू तावन सडीत जाणा जावंक निकोदेम जेजू सरशी आयिल्लो. पूण जेजूची शिकवणूक निकोदेमाक समजली गी ना. देखून जेजू ताका सवाल करता, इस्रायेलांत एक शिकोणदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं जाणाय? सांत पावलू रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणयेचेच रुपांतर जावं, तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात. निकोदेमातय हाची गरज आसली. देवा विशीं जाणा जावचें आनी देवाक जाणा जावचें हाचे मदें फरक आसा. जायते फावटी देवाचें उतर वाचिल्ले वरवीं, देवाच्या उतराचो अर्थ वा नियाळ केल्ले वरवीं देवा विशीं आमी सर्व जाणा आसाव म्हूण चिंताव. पूण देवाची खरी वळख वा जाणवाय आमी नवी रचना जावन देवाचे सळावळेंत जियेल्यार मात्र साध्य. देखून आमी वाचचें देवाचें उतर, देवाचो नियाळ असलें परिवर्तनाक हाडूंक आमकां प्रेरण जाता.